दीनदयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर येवजणेखाला पंचायतींक अर्थीक आदार 1 कोटी वेल्यान 2 कोटी मेरेन वाडोवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। आता मेरेन 50 पंचायतींनी सरकाराकडेन प्रस्ताव धाडल्यात। तातूंतले 31 प्रस्ताव पास जावन टेंडरां खातीर GSIDC कडेन गेल्यात। म्हयनेभरात कामां सुरू जावंक शकतलीं म्हूण पंचायत मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला। हे येवजणेखाला पंचायतीची कामां चालीक लागनात म्हूण प्रमोद सावंत आनी नरेश सावळान विशय काडिल्लो। बिचोले तालुक्यात जवळपास त्यांनी 8 पंचायतीक दीनदयाळ स्किमी खातीर सँक्शन केल्ले आसा। सगळ्यो वेगवेगळ्यो पंचायती आता म्हाका दिसता बिचोलेतले सँक्शन जावनूय अजून सुरू जावंक ना। ही कामां कित्या खातीर पेंडिंग उरता? ही स्कीम नवी आसा आणि त्यामुळे स्कीम फॉर्म्युलेट करपाक वेळ गेलो। वर्षभर साधारण ह्या गोष्टीक लागलो, 8-9 महिने तरी लागले। आणि त्याच्यानंतर जी प्रपोजल्स आयल्यान आतापर्यंत 50 पंचायती कडल्यान प्रपोजल्स आयल्यान। कमिटी समोर भितरली 40 आयिल्ली, म्हणजे निमणी 10 ही हल्लीची आसात। 40 जी आयिल्ली भितरली 31 आमी सँक्शन केल्यान आणि 9 ही ड्यू टू लॅप्सेस, कोणाचो डॉक्युमेंट सारको ना, NOC ना किंवा मालकी सारकी ना, हाका लागून 9 ही हॅज बीन केप्ट इन अबेयन्स। म्हज्या माहिती प्रमाणे 15 आणि 16तली आतापर्यंत 17 हे टेंडर जाल्यान GSIDCन टेंडर केल्यान, काही टेंडर करपाची आसा। टेंडर केल्यार त्याची वर्क ऑर्डर दिवपाची आसा। जी सगळ्यान फुडें आसात त्यांचे काम म्हाका दिसता म्हयनेभरान सुरू जातले। हो जो प्रोजेक्ट आसा, ह्या प्रोजेक्टाचे आम्ही स्वागत करता। 1 मिनिट स्पीकर सर, आम्ही स्वागत करता। आता केन्ना जातलो तो सांगा। स्पीकर सर, हो प्रोजेक्ट सुरू जाल्यार गेले 8-9 महिने जाल्यात, प्रोसेसात आसात। हांवें सांगले 31 पंचायतींक मंजुरी मेळिल्ली आसा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्सांत भारताक शूटिंग आनी वेट लिफ्टिंगांत सर्तींनी भरपूर पदकां मेळत आसात। सोमारा शूटिंगांत जितू रायान भांगरा पदक जोडलें, जाल्यार गगन नारंग आनी गुरुपाल सिंहान वेगवेगळ्या प्रकारांनी रुप्या पदकां जोडलीं। आयतारा रातीं वेट लिफ्टिंगांत भारताक 1 भांगर आनी 1 रुप्या पदक मेळ्ळें। बॅडमिंटन आनी टेबल टेनिसांत मात्र भारताच्या पंगडान पुराय निराशा केली। 7 भांगरा सयत भारत मेडल टॅलींत 4थे सुवातेर आसा। And India's Satish Sivalingam dominated the snatch. He set a new Commonwealth record. That one I think he'll get. There shouldn't be any question about that. From start to finish, he has won the gold for India. Not surprising. And Jeetu Rai, of course, there was absolutely no doubt who really was going to go in and cash in on that top spot. We just need to make sure he has a covering shot here. Stop. The ability of Narang. Shot very quickly, a 10.2. That'll do it. That will do it. The Australian triumphs. Gagan Narang doesn't get his 9th Commonwealth gold. He'll have to settle for a silver. They've done it! इतल्याने खबरांची तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।